वास्को पुलिसांनी बिहारात बहरिया सिवान जिल्ह्यातल्यान 21 वर्साच्या मोहम्मद जिन्नूक अटक केली। वास्कोत ल्हान चलयेचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोप्याक अटक केल्या। वास्को पुलीस पंगड PSI रोहन मडगांवकर, पुलीस कॉन्स्टेबल रणजीत वांयगणकर आणि दत्तराज तारकर हांच्यांनी आरोप्याक बिहारात ताब्यात घेतलो, अशी माहिती DYSP सलीम शेख हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। ही आता एक 1 वीक बॅक तितून एक केसन जाल्ले की दोन्ही एक नेबर रावताले, वो एक्यूज आसा वयर रावतालो आनी एक चली आसा ती सकयल रावताली ग्राउंड फ्लोर आनी रावन तेंच्या दोगांचो फ्रेंडशीप जाले। फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर। फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें जेणें आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की आतां भुरगें आसलें तें आमी हितून घातलेलें आपणा थंयच्यान कळ्ळें की तें पोटान दुखता म्हण तेजें आतां मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका तें 4 मंथ्स प्रेग्नंट। मागीर तेजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें, आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इंट्रोड्युशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोड कितें सगळें। मागीर तेणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयान नाशिल्लो, वो आतां यंग भुरगो 21 इयर्साचो आनी हेका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी कॉल केले। आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताका आमी बिहाराक ट्रॅक केलो। बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो आनी थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचो प्युअरली आमचो कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा।